येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 20 जानेवारी मेरेन कोविड केसी पावपाक शकतात 10 ते 15 हजारांचेर. हॉस्पिटलांनी एडमीट जावपाचें प्रमाण नियंत्रणात. तरी बाळगुपाक जाय सादूरताय. गोंय राज्य तज्ञ समितीचो सल्लो. जे हेर राज्याक जमले ना ते गोंयान दाखयले करून. पक्षांतराचो केलो व्हडलो विक्रम. आयाराम गायारामांनी गाजयली अंदूची वेंचणूक. गोंयकार अणभवतात शिंयाळ्याच्यो राती. 18 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवले तापमान. दाट डोवाचोय करचो पडटलो सामनो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयान एक व्हडलो विक्रम केला जो हेर खंयच्याच राज्यांनी साध्य करूंक ना. सध्याच्या विधानसभेच्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत लोकशायेच्या इतिहासात 24 आमदारांनी सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या 60% वांटो आशिल्ल्या पक्षांनी पक्षांतर केला. हाचे आदी भारतांत अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्लें. पक्ष बदलाची काणी काँग्रेसी सावन पयस गेल्ल्या काँग्रेसीच्या 10 आमदारां कडल्यान सुरू जाता. पक्षाची 1/3 ताक म्हण काँग्रेस भाजपात विलीन जाली. हें एक व्हडलें पक्षांतर ठरलें. वेंचणुके आदींच काँग्रेस आपलो ज्येश्ठ आमदार रवी नायकाक वगडावन बसली. तशेंच साल्सेचे 2 आमदार लुइजिन फालेरो आनी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो टीएमसीत गेल्यात. मजेची गजाल म्हटल्यार इतल्यो सगळ्यो राटावळी करूनय भाजपाक पक्षांतर शेकलें. भाजपाचो हेवीवेट मंत्री मायकल लोबो भाजपाक राम राम करत काँग्रेसीत गेलो. दुसरे वटेन वास्कोचो भाजपा आमदार कार्लोस आल्मेदाय काँग्रेसीत गेलो. कुठ्ठाळीची भाजपा आमदार एलिना साल्ढाणाय भाजपाक वाजेवन आम आदमी पार्टीत गेली. मगोपाचे 2 आमदार मनोहर बाबू आजगांवकार आनी दीपक प्रभू पावसकार मगोपांतल्यान भायर सरून भाजपात गेले. पूण मगोपान मयेचो भाजपाचो आमदार प्रवीण झांटयेक उखलपाक कळाव केलो ना. अशें दिसता गोंयच्या अपक्ष आमदारांकय सत्तेची आस आसली. तिनय अपक्ष वेंचणुके आदींच एका पक्षांत गेले. रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे ह्या 2 अपक्ष आमदारांक उखलपाक भाजपाक यश आयलें. जाल्यार सांग्याचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकार मात तांच्या हातांतल्यान निसटलो. ताणें काँग्रेसीचो हात धरलो. साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार भाजपात गेल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डाची ताकद 2 आमदारांचेर पावली. विभाजन आनी विलिनीकरणाचे डावपेच खेळपात भाजपा होच एकोडो तज्ञ न्हय. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो एकोडो आमदार चर्चिल आलेमावानय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो वैधानीक फांटो आशिल्ले टीएमसीत विलिनीकरण केलें आनी टीएमसीक वेंचणुके आदींच पयलो आमदार मेळ्ळो चर्चिल आलेमाव. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. पोरणे गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचो आज पंचनामो केलो. अशें आसलें तरी सरकाराचे भुमिकेचेर दुबाव उक्तावप चालूच आसा. आप म्हणटा पंचायत योग्य ट्रॅकार आसा. जाल्यार तृणमुलान म्हणा सरकार अजूनय हे बांदकाम वाटावपाक सोदता. नाजाल्यार येन्ना काम मातये वरबण जावपाचें. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीवेले बेकायदेशीर इमारतीचे आयज थळावे पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून पुराय बांदकामाचो पंचनामो केलो. पंचमंडळांची बसका घेवन वेगळीच बांदकाम मोडून उडोवपाची नोटीस काडटले अशें पंचायतीन सांगलें. ह्या वेळार सरपंच जनिता मडकयकार, आम आदमी पार्टीचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकार, तृणमुलाचो फुडारी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सचिव आशिश नायक आनी पंच वांगड्यांनी हजेरी लायिल्ली. आयकात पंचायतीचे म्हणणे. आता आमचा प्रोसिजर चालू झाला. इन्स्पेक्शन केला, लायसन ऑलरेडी रिव्यू केले, आता पंचनामा केला आणि विथीन आम्ही आता क्विक मिटींग घेता अर्जंट आणि ताका नोटीस धाडटा. नोटीस किती म्हणतात? डेमोलिशन नोटीस धाडटा. वाय इट शुड नॉट बी डेमोलिश. वाय इट शुड नॉट बी डेमोलिश. डेमोलिशन नोटीस. वाय तुम्ही कितल्या बेगान तुम्ही दितले ही नोटीस? आता म्हाका 4-5 दिसा भितर मिटींग घेता. ओके, तुम्ही सर्वे केला, मार्किंग केला, टेप. व्हॉट डज इट शो? प्रेझन्स ऑफ इलिगॅलिटी? हय, इट्स इलिगल. कित्याक जेन्ना लायसन रिवोक केलें इट्स इलिगल. डेमोलिश जावंकूच इलेक्शन पयलीं. पण आमी पयलीं मिटींग घेता आनी तेजेर आमी सगळे फॉलोअप करता. पंचायतीन बांदकाम मोडटले अशें सांगलें असलें तरी मुळात सरकारान हेरिटेज सायटीचेर बांदकाम करपाक परवानगी दिलीच कशी हो प्रस्न अजूनय आंदोलकांक सतायता. बेकायदेशीर बांदकामाक परवानगी दिवपी सगळ्यांक दोशी थारावन तांचें क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय अशें तांकां दिसता. पयली परमिशनां दिली कशी? क्वेश्चन इज हाव दीस परमिशन्स वर ग्रांटेड फ्रॉडुलंटली. दॅट इज द बेसिक क्वेश्चन विच अरायजेस. दीज आर एब्सोल्यूट फ्रॉडुलंट वे
manner in which the permissions were granted, I think government should also take a responsibility and fix a responsibility on all those authorities. Town and country planning asut, Talathi asut, deputy collector asut, all are involved in grant of these permissions, and I think it is time that action is taken against them for criminal investigation also. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर चालू आशिल्लें बांदकाम मोडून उडोवचें म्हण बरेच तेंपासावन आंदोलन चालू आसलें. मुळात बेकायदेशीर आशिल्ली वास्तू मोडपाक परतून नोटीस कित्याक धाडपाक जाय? हें बांदकाम मोडपाचे बाबतींत अजूनय वेळ काडटात अशें म्हणत सरकार अजूनय बांदकाम वाटावपाक सोदता. टीएमसीचो फुडारी अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान थेट आरोप केला. आनी नोटीस दिवपाक आनी हें करपाक टायम काडपाक ऑलरेडी नोटीसीस आसा. दे हॅव टू गो हेड फॉर अ डेमोलिशन. पंचायत एकलीच झगडटा हिंगा. आता ही दुसऱ्या डिपार्टमेंटा हांगासर कोण ना. आम्ही रिवोक केल्या म्हणटा ते ओगी रावल्या. You have answered my question. The very fact they are not there shows that their involvement is there to protect the structure. The government is totally protecting the structure. You can make out they have not come for the inspection. You can see from the inspection so lackluster. Takena police they go late ele. गोवा 365 खातीर पोरणे गोंयच्यान विलियम रॉड्रिक्स. वेंचणुकीची तारीख लागीं येवपाक लागल्या तशी वेंचणुकेची तयारी वेगान जावपाक लागल्या. सगळ्याच पावंड्यार केंद्रीय दळ राज्यांत आसा. तांणी दक्षिण गोंयांत फ्लॅग मार्च काडलो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 20 जानेवारी मेरेन गोंयच्यो कोविड केसी 10 ते 15 हजाराचेर पावपाक शकतात. राज्य तज्ञ समिती वांगडी डॉक्टर शेखर साळकरान सांगलां. हॉस्पिटलांनी दुयेंती एडमीट जावपाचें प्रमाण नियंत्रणांत आसलें तरी सादुरताय बाळगुपाकच जाय अशेंय डॉक्टर साळकरान म्हळां. गोंयांत सध्या सुमार 2500 ते 3000 नव्यो केसी आनी सुमार 14000 सक्रीय केसींनी वाड जायत आसा. डॉक्टर साळकरान सांगलें हॉस्पिटलांनी एडमीट जावपाचें प्रमाण कमी आसा. 14000 सक्रीय प्रकरणां मदल्या फकत 7 लोकांक हाय ऑक्सिजना खातीर हॉस्पिटलांत दवरतात. दोतोर आनी नर्सी विशाणू खातीर पॉझिटिव्ह चांचणी घेत आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांचेर दबाव येवपाक शकता अशी शिटकावणी दोतोर साळकारान दिल्या. फाटल्या 2 दिसांत सरकारी हॉस्पिटलांतले सुमार 100 दोतोर आनी कर्मचारी कोविडान जाम जाल्यात. इट इज नॉट एट द पीक. अजूनपर्यंत अर्दीत पावल्या आणि अर्ध्याक आम्ही काल पळयले की ऑलमोस्ट 3000 प्लस नवे पेशंट आम्ही पळयले आणि पॉझिटिव्हिटी इज अराउंड 30%. दॅट मीन्स म्हज्या हिशोबाप्रमाणे जर आम्ही वचले तर कंपॅरेटिव्हली लास्ट आम्ही जर स्टडी केली ती पळयली की ह्या फावट ही जी ओमायक्रॉनची वेव आसा इट मस्ट बी अराउंड 3 to 4 टायम्स ऑफ वॉट इट वॉज देअर ऑफ डेल्टा. ताची इन्फेक्टिव्हिटी हाय आसा. सो आमकां एक्सपेक्टेशन आसा की इन नेक्स्ट 8 days मे बी बाय अराउंड 20 तारखेक और 20 ताच्या आसपास हेवटेन वी विल बी सीइंग अराउंड 10 to 15,000 पेशंट्स पर डे आणि ताज्या नंतर ती इट विल कम डाऊन. सो हो जो आता नेक्स्ट एक 8-10 दिसाचो जो काळ आसा तो सामको आमकां इम्पॉर्टंट आसा. बिकॉज जरी आमी म्हणलें की इट इज लेस लेथल तरी आसतना एडमिशनचेर मातसो प्रेशर येवंक शकता. कित्याक आमचे दोतोर आनी आमचे सिस्टरी आर गेटिंग इन्फेक्टेड. सो दे आर गोईंग आउट ऑफ दीस आणि खूपशे दोतोर आता इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान आणि सिस्टरी इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान त्या हॉस्पिटलांचेर प्रेशर येता. जीएमसीचो जर डेटा वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 85चे आसपास थंय पेशंट एडमीट आसा. तातूंतले ऑलमोस्ट ओन्ली 35 सुमार पेशंट हू रिक्वायर्स ऑक्सिजन. बाकीचे फक्त बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज एडमीट आसता. दॅट मीन्स 50 पेशंटांक थंय कांयच तकलेक त्रास ना. दे आर जस्ट स्टेईंग देअर बिकॉज दे आर कोमॉर्बिड आसा म्हणून. पण बाकीच्या 30 जाणांक भितरले 25 जाणांक फक्त सादो ऑक्सिजन आसा. खरे पेशंट हा ते खरे 7च जाण आसा. विचार भितरले 2 जाण आसात तांकां व्हेंटिलेटर लागला. 2 जाण हा तांकां हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजन लागता म्हणजे HFN आमी म्हणटात आणि 3 जाणांक नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर्स. सो कंपॅरेटिव्हली 14,000 जे आमचे पॉझिटिव्ह पेशंट सध्या आहा एक्टिव्ह पेशंट आमी म्हणटा 14,000 आसा तातूंतले फक्त 7च जाणांक सध्या प्रॉब्लेम आसा. आमची जी एक्सपर्ट कमिटीन आमी जी नॉमिनेशन केला की फ्रॉम 10% to 40% बेड्स जर फुल जाल्यो ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक दॅट मीन्स तांचे 540 बेड्स आसा. भितरले 200 जर अश्यो ऑक्सिजनाचेर लागले पेशंट
म्हणजे 200 पेशंटांक जर ऑक्सिजन लागले, 200 पेशंट ऍक्च्युअली ऑन ऑक्सिजन असले, देन वी विल ओपन अप साऊथ अँड म्हणजे विथ मोर रिस्ट्रिक्शन्स विल कम, म्हणजे टुरिझम बिरिझम विल बी रिस्ट्रिक्टेड करचे पडटले. आणि 50% पावले सुपर स्पेशालिटी जाल्यार आम्ही वी विल ओपन द साऊथ अँड नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल, अँड तीन हॉस्पिटल 50% जर ऑक्सिजन बेड्स जर यूज झाले, विच विल बी अराउंड आय वुड से अराउंड 400 बेड्स जर आमचे ऑक्युपाय झालो, देन देर शुड बी टोटल कर्फ्यू ऑर समथिंग गव्हर्नमेंटान सिरियसली विचार करचो पडटा. हे खेपे सरकार कसलेच रिस्क घेवपाक पळयना. दक्षिण गोंय हॉस्पिटल हॉस्पिसियोक आता कोविड हॉस्पिटलां म्हणून घोशीत केल्यात, जातूंत दोतोर, कर्मचारी आनी अँब्युलन्सी तयार दवरल्यात. 20 जानेवारी मेरेन राज्यांत दिसपट्टे 10 ते 15,000 केसी सांपडूं येतात अशी शिटकावणी दोतोर शेखर साळकारान दिल्या उपरांत हें जतनायेचें पावल उबारलां. फालच्यान हें हॉस्पिटल कोरोना पॅन्डेमीक हॉस्पिटल म्हणून हें फाल्यां चालू जातलें, कित्याक आज आमच्या फाटल्यान पळयता तुमी नर्सीस, स्टाफ हो सगळो आतां भितर वचपाक लागले कडेन आसा, भितर निवळ करतात. ह्या जें हॉस्पिटल हितूंक सद्याक 200 बेडेड हॉस्पिटल म्हण हें कोरोना हॉस्पिटल म्हण हें करतात, 200 बेडी घातले कडेन आसात. आनी हांगा सगळे जो स्टाफ आसा हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात की हें कशें काम करतात हे हांगा, कित्याक फाल्यां स्टार्ट करपाचें. आतां हांगा एम्बुलन्स, कोरोनाची एम्बुलन्स सुद्दां हांगा रेडी आसात. म्हणजे हेज्या करता की गव्हर्मेंट खंय तरी सामको जाग्यार येयले कडेन आसा. की आतां डॉक्टर साळकर जो आसा तेणी सांगले कडेन आसा की ह्या 20 तारीख म्हणल्यार दिसा 25,000 सुमार केसी मेळपाक शकता म्हणून. आमचे कडेन 25,000 केसी मेळ्ळ्यो जाल्यार आमचे कडेन हॉस्पिटलांची बेडी तितले आसता काय कितें, डॉक्टर आसता काय कितें एवेलेबल, कित्याक असली पॅन्डेमिकांतल्यान कोरोनाच्या डॉक्टरां सुद्दां जावपाक शकता. म्हणून लोकांक एक विनंती की लोकांनी मातशें मास्क, सॅनिटायझर हें जें आसा यूज करचें, मेळत थंय चडशें गरजे जाय जाल्यार भायर सरचें. मजगती देशात 2.47 लाख ताज्यो कोविड-19 केसी आणि 380 मरणां सयत कोविड केसींनी व्हडली वाड जाल्या. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटीच्या दरातय सप्तकी सरासरी 10.8% सयत 11.5% वेल्यान 13.11% मेरेन वाडल्या. फाटल्या 25 वरांत 2,47,417 नव्यो कोविड केसी, व्हायरसाक लागून 380 जाणांचे बळी. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 13%, सप्तकी राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 10.8%. महाराष्ट्रात 46,723 जाल्यार दिल्लीत 27,561 केसींची नोंद. ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा. हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े. लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा. जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है. इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके. इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इम्प्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है. देशातले 15 ते 18 वर्सां पिराय गटातल्या भुरग्यांक 10 दिसां परस कमी काळात 3 कोटी परस चड डोस दिल्यात. एकूण डोसांचो आंकडो 154 कोटी परस चड आसा. अशें असले तरी पुराय लोकसंख्येच्या मानान फकत 50% देशांक लस दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काल गोंयकारांनी शिंयाळी मोसमाचे अणभव घेतलो. सदचे परस काल तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कमी आशिल्लें. चडावांत 29.3 जाल्यार उण्या तापमानान 18 डिग्री सेल्सियस आसलें. कांय सुवातींनी फांतोडेर दवूय अणभवपाक मेळ्ळो.
गोंयांत चडांत चड 30 जाल्यार उण्यांत उणें 19 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. उण्या तापमानात फुडल्या 2 ते 3 दिसांत आनीक उणाव दिसून येता. नुस्तेमारी करप्या खातीर कितें हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.